एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? सो आमी सगळी बरी आसा. 12:30 आता व्लॉग स्टार्ट करता. घरचे सकाळचे जे रुटीन असता पळय सगळे जाल्ले आसा. ओके, जस्ट बसलेले हांव. म्हाजे न्ही सगळे मेडिसीन न्ही पळय सगळें काबार जाला. तेजो हार्डली न्ही म्हाका दिसता इतलेंच उरला. तो ते बसलेले हांव ताका लागून म्हणजे सगळे बरयतालें हांव मेडिसीन. जस्ट आमच्या कॉलनीच्या भायर न्ही एक मेडिकल शॉप आसा. ती कोण मेडिकल शॉप पळय ती आमच्या कॉलनीन रावता. सो तिका म्हटलें हे सगळे म्हणजे फोटो बिटोज काडून हेजे ताका धाडून दिवया. ती सगळें हाडून दवरतली. तिने म्हाका पयलीं म्हटलेलें की मेडिसीन बी कितें जाय जाल्यार आपल्याक सांग, आपूण हाडून दवरता म्हणून. आनी जस्ट लागीं न्ही आनी शिव मातसो आतां 3-4 दिसांनी खूब बिजी आहा. सो म्हटलें ताका सांगया. सो ताका लागून बसलेलें हांव सगळें मेडिसीन हें बीन थोडेंच आहा, इतलेंच आहा. आनी हें शेलकाल म्हणून कॅल्शियमाचें ओके हें इतलेंच आहा. आनी फॉलीक इतलेंच आहा. सो ते बसलेलें हांव सगळें तें बरयतालें आनी ताका आतां फोटो धाडूंक जाय. ओके, सो तें करतालें. आनी सेकेंड म्हणजे आयज रितिकाचें लास्ट पेपर. इतलें जिवाक बरी दिसता की सांगू तुमकां. हे 3-4 दीस न्ही इतले बिजी स्टडीज घे हें घे तें घे सामकें म्हणजे न्हीद म्हाका पडनालें. तेजें एग्जाम म्हटल्यार न्हीद म्हाका पडनालें. म्हणजे इतलें एक दिसा 2-2 पेपर न्ही ताका लागून तें मातशें करपाक तो मातसो वाजयता ताका लागून. सो जालें आयज लास्ट पेपर आनी हॅप्पी आहा तो आयज लास्ट पेपर म्हणून. हांवें म्हटलें आयज लास्ट पेपर मरे आयज स्टडीज करया म्हटलें. थोडें ना आपूण करना काय आपूण आयज गार्डनां खेळपाक वयतलो खंय सांजचें. सो जालें एक एग्जाम. आतां एक लास्ट उरला तें म्हाका दिसता मार्चान दिसता मागीर जालें. आनी मेन थींग म्हटलें म्हाजें डिलिव्हरी मेन आसा आनी तेन्ना रितिका स्कूल ना तें एक बरें आहा. सो मे म्हयन्यान डिलिव्हरी न्ही सो हॉलिडे आहा ताका. तो तें एक टेंशन ना म्हाका. ओके, सो आयज न्ही म्हाका एक परत एक फेटल स्कॅन म्हणून कितें आसा आनी म्हाका खबर नासलेलें. पयर आमी एक अल्ट्रासावंड केलें न्ही तो एक आनीक आहा म्हाका खबरूच ना आनीक आसा म्हणून. तेन्ना आमकां तिणें सांगलें अशें आसा म्हणून. सो आयज वयतलीं आमी 3 आपयलां आमकां. सो ते कसले म्हणजे कसले स्कॅन तें म्हाका कांयच खबर ना. हांव थंय वयतलें पळय तांकां विचारता मागीर हांव तुमकां सांगता. ओके, सो हांगासर फेटल कितें बरयलां आनी डॉक्टराचें हँडलींग कळत ना तुमकां खबर आहा. सो थंय गेलें की हांव तांकां विचारतलें कितें म्हणून तें स्कॅनिंग कितें म्हणून तें कित्याक लागून करता तेंय हांव विचारतलें. मागीर तुमकां हांव आयलें की सांगतलें. ओके, 3 वयतलें आमी म्हणजे हांगच्यान अशें 2:30 भायर सरतलीं. कित्याक खबर आहा म्हाका तें स्कॅनिंग करून म्हाका ड्रॉप करतलो. मागीर शिव वयतलो इव्हेंटाक. ताका इव्हेंट आहा फाल्यां. सो आयज ताका सेटअप करूंक जाय. तोय मातसो बिजी आहा. आयज नाका हांव पावलें वचपाचें. तो नाका म्हटलें वचून येवया म्हटलें. बेगिनात तें तो रश बी उरना थंयसर चड. सो हें वचून करून येता मागीर तुमकां हांव सांगता कित्याक लागून तें करपाचें. ओके, सो आनी कांय ना व्हडलेशें बारीक बारीक गरजी कामां सगळें करून मागीर व्लॉग स्टार्ट करया. आनी आयज न्ही म्हाका चिकन खावंक दिसलें. तें बी कितें म्हाजी एक रेसिपी आसा म्हाका तें खूब आवडटा. म्हणजे खूब सिंपल आहा. जेन्ना आतां तुमकां हांव शेअर करतलें तुमी पळयतलें म्हणटलें इतलें सिंपल का म्हणटलें. हय, म्हाका तें खूब आवडटा. म्हणजे सिंपल म्हणजे खूब सिंपल रोखडें जाता रोखडेंच काय व्हडलेशें. आनी ताका तितून न्ही व्हडलेशें इन्ग्रेडियंट बी घालपाचें कांय ना. सिंपल तें रोखडें जाता. आनी म्हाका तें आयज खावंकय दिसलें. म्हणून हांवें म्हटलें सकाळीं शिवता म्हाका चिकन हाडून दी म्हटलें. रातचें चिकन घेवन यो म्हटलें. सो आयज न्ही हांव तें सुक्का करतलें आनी चपाती करतलें. म्हाका तें खूब आवडटा. चपाती वांगडा शिता वांगडा आनी खावंक न्ही एकदम बरें लागता. सो तें म्हटलें तुमकां आयज शेअर करता हांव. तुमी तें ट्राय करात. तुमी तें ट्राय करून न्ही म्हाका कमेंट करा. ओके, आनी इफ तुमी तें आयज सपोज चिकन केलें न्ही नेक्स्ट डे तें आनी टेस्ट लागता. इतलें बरें जाता. कांयच ना व्हडलेशें हितून. ओके, एक ग्रीन पेस्ट करता हांव चिकनाक लावून दवरता. मागीर तुजे ते मसाला बी घालून हांव तें करता कूक करता. आनी म्हाका तें खूब आवडटा. रितू खाता की हांव कमी तीख करता. रितू खूब आवडटा तें. ओके, आनी आनी केन्ना तरी तुमकां न्ही तुमकां हांव पालक चिकन शेअर करतलें. तेंय म्हाका खूब आवडटा. ओके, तो पालक भुरग्यांकूय बरें चिकन खाता व्हडलें थोडेशें भाजी पोटांक वयता हय का न्ही. सो पालक चिकन तुमकां इतलें बेगिना ना. सो म्हाका न्ही अशें डेली बेजीस चिकन खावपाक न्ही आवडना. कळ्ळें न्ही. अशें गॅप आसलें न्ही म्हाका आवडटा. सो आमगे तुमकां खबर आहा आमगे तशें चिकन बी तशें हाडना. चिकन मटन तशें हाडना आमगे. चुकोन केन्ना खावंकूय दिसलें आमी हाडटात. चडशीं आमगे नुस्तेंय आमगे हाडपाचें कमी केलां. कोणाक म्हाका न्ही नुस्तें खावपाक तरी मोडूच येना. अशें ना खंय दिसता नुस्तें. ताका लागून आयज चिकन खावंक दिसलें आनी हांव तुमकां रेसिपी शेअर करता चिकन सुक्का. तुमी हें मुद्दम ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून तुमी सांगात. ओके, सो या आमी किचनाक ऑलरेडी 12:30 जालीं. ताका लागून जस्ट आत्तां चिकन दिवन गेलो शिव दिवन गेलो तो. जस्ट क्लीन करता म्हटल्यार टायम जालो आनी सगळें हांवें सामान बी म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स सगळें काडून दवरला. ओके, ट्राय करात तुमी. ओके, चला या आमी किचनान आनी करया आमी आयज स्पेशल चिकन सुक्का. चला
सो हांगासर पळयात आमकां हे न्ही ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही एक हांवें न्ही हाफ बंडल थोडेशें चड घेतला हांवें. कोथंबीर आमकां थोडेशें चड लागतलें कित्याक चिकन मातशें चड आसा आनी मातशें ताका बरें ग्रेवी येता. सो हे पळयात कोथंबीर इतलें घेतलां हांवें. हांगासर न्ही हांवें हाफ कप सुमार न्ही हें घेतलां पुदिना. हे पुदिना न्ही आमच्या बाल्कनीन जाल्लेलें आनी पळय कितें मोठे मोठे पान. ओके पुदिना घेतला. जितलें चिकन आहा पळय त्या प्रमाणे तुमी घेवंक शकता. म्हाजें चिकन 1 किलो आसा आनी हांगासर पळयात ग्रीन चिली हांवें 1 2 3 4 5 एक 7 8 घेतला कित्याक हांव न्ही रेड चिली पावडर घालतलें मागीर ताका लागून. लसूण घेतला एक 10-15 हांवें लसूण घेतला आनी एक 2 इंचीन हांवें आलें घेतलां. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून न्ही एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी एक मिक्सरान घालतना न्ही हांव हाफ लेमन ज्यूस घालतलें दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात सगळें हांवें न्ही मिक्सीचेर ट्रान्सफर केला. सो आतां घालता हांव हाफ लेमन ज्यूस. सो हांगासर घेतला आनी हाफ लेमन ज्यूस ते पिळोवन घेता कित्याक मागीर हांव टोमॅटो घालतलें करतना. सो ताका लागून न्ही लिंबू हांवें जस्ट हाफ घेतला. सो आतां घालता हांव जस्ट थोडेशें उदक घालता नाल्यार वाडचें ना तें ताका लागून जस्ट थोडेशें उदक घालता. चड पातळ करनाका आतां पेस्ट. ओके आतां हेका न्ही हांव बरें वांटून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें चिकन 1 किलो आसा हें चिकन. आतां तातूंत घालता हांव मीठ घालता आनी थोडेशें घेता. सो आतां हांव दही घालता एक हाफ कप सुमार न्ही हांव एक दही घालता. पुरो इतलें हाफ कप घेतला हांवें. सो आतां घालता हांव ग्रीन पेस्ट जें हांवें वांटून घेतलेलें. सो जस्ट थोडेशें उदक घालता जाराक लागलेलें न्ही मसाला थोडेशें उदक घातला. सो हें आतां न्ही बरें मिक्स करून घेयात. तुमी न्ही जाय जाल्यार रातचें अशें मॅरिनेशन करून दवरूं शकता. ताका न्ही तें बरें मॅरिनेशन जावंक जाय. इफ तुमचे टायम आसा जाल्यार हाफ एन आवर 1 आवर जाय इतलें तुमकां टायम आहा तशें दवरात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. ताका हांवें बरें मिक्स करून दवरलां. हांव न्ही जस्ट एक हाफ एन आवर दवरतलें ताका बरें मॅरिनेशन जावपाक. सो आतां घालता हांव तेल. सो हांगासर न्ही 2 व्हडलो चमचो तेल घालता हांव कित्याक आतां न्ही हांव हेज्या वयर न्ही हें घालतलें बटर. अशें बटर घातलें न्ही टेस्ट बरो येता. सो हांगासर 3 चमचो हांवें तेल घातला. सो हांगा न्ही 2 चमचो न्ही हांव बटर घालता. सो हेतून न्ही हांव खडे मसाले आसता पळय लवंग सिनामन स्टीक ते बीन कांय घालचें ना. ओके खूब सिंपल आसा हें. सो हांवें गरम मसाला पावडर घेतलें न्ही तेच पुरो आनी खडे मसाले घालपाची गरज ना. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही हांवें कांदे न्ही 4 घेतला आनी ताका चॉप करून घेतला ते घालता. सो आमकां आतां कांदे न्ही 1-2-3 मिनटांनी बरें हें फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम मातशें हाय दवरात आनी बरें ताका फ्राय करून घेयात. सो कांदे न्ही हांवें 2 मिनटां फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आले लसूण पेस्ट कित्याक ऑलरेडी ग्रीन पेस्टाक आमी तें घातलां न्ही आले लसूण ताका लागून जस्ट एक धाकटो चमचो घेतला हांवें. आनी मातशें 1-2 मिनटांनी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी मम्मी तेवटेन चपाती करता. ओके सो मातशें 1-2 मिनटां फ्राय करून घेयात बरें. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 3 टोमॅटो आनी चॉप करून घेतला. मातशें टोमॅटो आनी कांदे मातशें चड घालता ताका बरें टेस्ट येता आनी मातशी ग्रेवी येता. मीठ घालता थोडेशें कित्याक टोमॅटो न्ही मातशें बेगिना कूक जातलें. सो आतां आमकां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी टोमॅटो न्ही सॉफ्ट रायसांनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा मातशें ताका अशें न्ही स्मॅश करून घेयात. सो आतां आमी घालया चिकन जें आमी दवरलेलें न्ही मॅरिनेट करपाक तें घालता. जस्ट थोडेशें उदक घालता. सो आतां न्ही आमी घालया खडे मसाले. चड व्हडलेशें कांय ना. हळदीचो पिठो हांवें घेतला हाफ टीस्पून. 2 टीस्पून घेतला हांवें रेड चिली पावडर आनी 2 टीस्पून घेतला हांवें गरम मसाला. खंयचे ब्रँड तुमी गरम मसाला घालूं शकता ते घालता. सो आतां आमकां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आतां आनी कांय उदक बी पयलीं घालनाका ताका पयलीं हांव बरें मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हांवें ताका बरें मिक्स करून घातला. जस्ट थोडेशें उदक घालता कित्याक खबर आहा चड उदीक घालनाका चिकनाक न्ही उदक सुट्टलें. बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें एका मिक्स करून घेतला. आतां आमकां न्ही बरें चिकन शिजोवन घेवंक जाय. ओके धांपोवन दवरता एक 15 मिनटांनी आमकां हें चिकन शिजोवन घेवया.
सो हांगासर पळयात एका बरें खतखतो आयिल्ले आसा आनी पळय हांवें उदीक चड घालूंक ना पण चिकनाक न्ही उदीक सुट्टा सो उदीक चड घालनाकात. सो हें खूब पातळ आसा हांव मातशें न्ही थीक करतलें सो आनी ताका मातशें हांव बरें कूक करतलें. चिकन न्ही अजून कूक जावंक ना जस्ट 10 मिनटां जाल्लीं आसा आनी एक 10 मिनटां हांव ताका बरें कूक करतलें. ऑलमोस्ट जाल्लें आसा आनी वदळणी उदक इतलें आसलेलें आतां मातशें कमी जाल्लें आसा. मागीर जेन्ना आमी गॅस बंद करतले पळय तें ऑटोमॅटिकली थीक जातलें मातशें. ओके सो आतां न्ही हेजेवर घालता हांव कसुरी मेथी न्ही मातशें हांवें रोस्ट करून घेतला आनी ताका मातशें हातान न्ही पावडर करून घेतला चड ना. ओके एक व्हडलो चमचो घेतला कसुरी मेथी हितून एक बरो टेस्ट येता तें घालून ताका बरें मिक्स करात आनी मिक्स करून एक जस्ट 5 मिनटां दवरात अशें बरें आनी हें जावनी. ओके मागीर न्ही ऑटोमॅटिकली तें बरें थीक जातलें. सो हें पळयात जाल्लें आसा. ओके मुद्दाम तुमी न्ही एकदां ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके सो मागीर तें न्ही रातचें बीन न्ही मातशें थीक जातलें. हें पळयात हें चपाती वांगडा शीता वांगडा भाकरी बी आसलें न्ही एकदम बरें लागता. मुद्दाम तुमी हें न्ही ट्राय करात. हें पळयात सो चिकन ग्रेवी सुका रेडी आनी हांगासर पळय चपाती रेडी जाल्ली आसा. चपाती वांगडा हें खूब बरें लागता हें. सो हें आसा म्हाजें चिकन रेसिपी. ट्राय करा तुमी. पयल्यार न्ही खूब सिंपल आहा तें पण एकदम बरें लागता पण मागीर न्ही तें ड्राय जाता. ओके चपाती वांगडा बरें लागता तें. ओके सो हांव कितें करता टायम जावपा येयलो ऋतू येतलो आतां एक 10-15 मिनटां येतलो. सो हांव जेयता पयलीं कित्याक म्हाका अडेजांक भायर सरूंक जाय. ऋतूक बी येतलो आमच्या वांगडा तो आयकचो ना तो येता हांव पावलो कालूच. ओके हांव जेवन घेता. ओके मागीर ऋतू जेतलो बी ना. ओके मागीर आमकां भायर सरूंक जाय. ओके मागीर मेळटा तुमकां चला. तो जस्ट भायर सरला वचपाक डॉक्टरा कडेन शिव ना आयज आकाश येयला व्हरपाक. ऋतू जस्ट आत्तां येयलो जेवंक बसला म्हणल्यार आमी वयता म्हटलें रडपा लागलो हांव पण येता खंय तूं येनाका म्हटलें. ओके चला वयता थंय आनी कांय शूट करचें ना शिव ना न्ही. ओके मागीर येवन सांगता तुमकां कितें तें. ओके चला सो आतां आयला हांव व्लॉग एंड घेवपाक. रातचें न्ही 11:30 जालीं. थंयच्यान येवन न्ही हांव गेल्लें न्ही म्हणजे स्कॅन करपाक. तेंच्यान येवन अशें कांय व्लॉग करूं ना हांवें जस्ट शेजारची वाट पळयता येता म्हटलं आतां जेवपाक 11:30 जालें अजून येवंक ना म्हणजे भायर सरूं ना खंय तो हॉटेलांतल्यान. फाल्यां इवेंट आहा न्ही सायट सेटअप आहा सो तेजे वाट पळयताले ट्यूब पळयतालें आमी. म्हटलें अजून न्हिदया म्हटलें तो येवपाक मातसो टायम आहा खंय. मागीर ताका तो आयलो की ताका मागीर उठ्ठलें हांव आनी ताका मागीर वाडटा मागीर जेवण दी हांगा. तर तुमकां सांगता हांव गेल्लें पळय तें कसलें तें स्कॅन केला हेंच्यांनी तें मिक्स केला कितें रे रितीक न्ही मिक्स करून दवरलें. सो आयज डॉक्टरान बरोवन दिल्लें न्ही तें न्ही हें तें फॅटल इकोकार्डियोलॉजी म्हणजे बेबीचें हार्टबीट कशें चलता तें आयज हें आसतलें. ओके सो सगळें बरें आहा खंय नॉर्मल म्हणून येयला हें पळय सगळें बरें आहा. ओके आनी कांय अशें प्रॉब्लम बीन कांय ना. बेबीचें हार्टबीट बीन म्हणजे हार्ट बीन सगळें बरें आहा. ओके अशें करता तेमी पण रिचुअल टायमार न्ही हें नासलेलें तो बेश्टो भाव मारता. सगळें बरें आहा खंय हार्टबीट म्हणजे हार्ट हें हार्ट फंक्शन कशें करता बेबीचें तें आसलेलें ताका म्हणटा फॅटल इकोकार्डियोलॉजी. डॉक्टरान तें कितें बरलें न्ही म्हाका तें कळकूच ना डॉक्टरांचें हँडरायटींग बी तशेंच. ओके सो जालें बरे भशेन आतां पळयता हे दोनी रिपोर्ट घेवन वचूंक जाय डॉक्टरा कडेन डॉक्टरा दाखोवपाक. ओके दोनी रिपोर्ट सामके बेस्ट आहा. ओके आनी कांय ना तें म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें कितें तें. ओके तो 5 मंथ्स कंप्लीट जाल्लो आसा म्हणजे दीस अशें बेगिना वयता आनी खूब अशें तयारी करूंक जाय. चालू आसा आमचें बारीक तुमकां कळटलेंच मागीर तुमकां कळटलेंच. ओके आयज तुमकां रितीका मेळोंक ना न्ही रिती यो मरे सगळें हाय म्हण ओके बस. ओके सो आनी कांय ना पळयता फाल्यां नाल्यार मंडे अशें वयतलें हांव रिपोर्ट घेवन डॉक्टरा कडेन कित्याक फाल्यां न्ही शिव ना आनी अशें वचोंक जाता म्हाका वॉकिंग अशें पण म्हाका वॉकिंग वचोंक खूब भंय दिसता. कित्याक खबर पयलीं न्ही शॉर्टकट एक रोड आसलेलो डायरेक्ट ते JMJ हॉस्पिटला कडेन पावतले शॉर्टकट. इफ तो रस्तो आसल्यार न्ही आतां हांव चलून वचपाचें तें आतां बंद केला रस्तो आनी थंय आतां कन्स्ट्रक्शन चालू केलां सो आतां आमकां हायवे घेवचें पडटा. सो म्हटलें हांवें आतां पळोवया मंडे बीन या म्हटलें. सो फाल्यां आनी परवा 2 दीस ताका इवेंट आहा सो ताका लागून बिजी आहा. सो पळयता मंडे वचून डॉक्टर रिपोर्ट दाखयता. ओके सो आनी कांय ना चिकनची रेसिपी तुमी ट्राय करात. ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके तुमकां आवडलें काय ना तें. तो नांव उरता थोडेशें कॅरल परेरा जॅस्मन फर्नांडीस इरफान सय्यद दिगंबर लीना मेंडोन्सा ब्लेन्स डिसोजा आमची गोवन फामील आनी समृद्धी सावंत. सो हें नांव आसा आनी कांय ना. आईकूय मेळोंक ना न्ही आई
यो आई टॉयलेटी ना आता मी वयतालें न्हिदपाक 11:30 जालें न्ही शिवाक कॉल केला हांवें तो बरें आजून आपूण भायर सरूंक ना आनी म्हाका ते व्लॉग एंडूय करूं नासलें हांवें थंयच्यान येयले म्हाका 3 अपॉयंटमेंट दिले डॉक्टर येयला 4 येयला ते केलें मागीर 4:30 जाली घरा पावता म्हणटा 4:30 जाली अशें न्हिदलें आनी एक म्हणजे एग्जाम सोंपलें पार्टी करया खंय ओके सो येवन न्हिदलें मागीर उठलें 6:30 उठलें मागीर बारीक बारीक म्हाजें काम आसलेलें तें केलें ही पण मम्मी हाय तुका मेळोंक ना आई हाय म्हण हाय हां तो आतां न्हिदपाक वयता ती चला न्हिदपया ओके सो चला आयज अशें व्हडलेशें कांय व्लॉग ना बारीकशे व्लॉग ओके तो हो व्लॉग मी हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तो लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आयज तुमकां शी मेळोंक ना ताका लागून रावल्लें हांव तो येतलो आनी तुमकां हाय तरी म्हणटलो म्हणून तो येवपाक टायम आहा तो न्हिदता आमी यो रे सगळ्या बाय म्हण चल यो बाय I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. चला बाय Bye.